जी गॅरंटी दिल्या, ज्यो 5 न्याय गॅरंटी ज्यो आमी दिल्यात की आमचे जेन्ना सरकार इंडिया आघाडीचे जेन्ना सरकार 4 जुनाक जेन्ना येतलें ताज्या उपरांत 100 दिसां भितर आमी गरीब महिलेक 1 लाख रुपया वर्साक तिच्या अकाउंटान घालतले. तशेंच जो यूथ आसा, जो अनएम्प्लॉयड यूथ, जो ग्रॅज्युएट जावन जो भुरगो शिकून येता ताका 1 लाख रुपीज एप्रेंटिसशीप हें आमी दितले. तशेंच शेतकरी जे आसात तांचो लोन कर्जा माफ जातलो आनी मिनिमम सपोर्ट प्रायस हाजो आमी कायदो हाडटले. हाज्या शिवाय खुबशे अशे गॅरंटी पॉयंट्स आसात इन अवर मॅनिफेस्टो. तातूंतलो एकूच हांव मुद्दामून उल्लेख करता, तो म्हणल्यार 10th शेड्यूल अमेंडमेंट, जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो आसा. ह्या 10 वर्साच्या BJPच्या कार्यकाळाच्या सरकारान आमी पळयलें की तांणी कितलीशीं सरकारां ह्या देशांतल्या राज्यांतली उडयली. लोकांचेर म्हणजे त्या लिडरांचेर ईडी लावप, IT लावप, CBI लावप, तांकां पयशे दिवप आनी वॉशिंग मशिनान घालून तांकां ह्या BJPन क्लीन केलें. सो हें सगळें बंद करपा लागून 10th शेड्यूल अमेंडमेंट हें आमी आमच्या मॅनिफेस्टोन बरयलां. आनी कायदो आमी अशें करतले की जे मनीस डिफेक्ट जातले, पक्ष सोडटले किंवा ऑर्गनायझेशन जे सोडटले किंवा आमदारकी सोडून दुसऱ्या पक्षान वतले, हांचे ऑटोमॅटीक डिस्क्वॉलिफिकेशन जातलें, हो कायदो आमी हाडटले. Every community we have approached, every hamlet has been approached, almost every village has been reached. आणि कोंकणी सगळें बरें आनी सगळे कडेन अशें दिसून आयलां आमकां की सगळ्यो कम्युनिटी गोंयच्यो ज्यो आसात, हिंदूज आसात, हिंदू मदले कितलेशे आमचे जाती आनी सबकास्ट आसात जाती आसात ते सगळे, आमचे क्रिश्चन सगळे भाव, क्रिश्चन्स आनी कॅथलिक्स आनी नॉन कॅथलिक्स क्रिश्चन भाव सगळे गोंयांतले, तशेंच मुसलमाना मदले सगळे भाव, ह्या सगळ्यांचो तेंको मोठ्या प्रमाणाचेर मेळटा. शेड्यूल्ड ट्रायबच्या नेत्यांक तेंच्या लोकांक आमी मेळ्ळे, तांचो पाठिंबो आमकां मोठ्या प्रमाणाचेर मेळटा. आनी काल तरी जितके OBC म्हणून कम्युनिटी आसल्यो आमच्यो वेगवेगळ्यो, भंडारी समाज, खारवी समाज आनी इतर बारीक सगळे सुमारे 18-19 समाज जे आमचे आसात, ह्या सगळ्यांनी एक युनॅनिमस डिसिजन घेतलें की काँग्रेसच्या कॅन्डिडेटाक उत्तर आनी दक्षिणेक पाठिंबो दिवचो म्हणून. ज्या ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तांचें स्ट्रेंथ आशिल्ल्यान जशें तांणी कोऑर्डिनेटेड कॅम्पेन केली, तातूंत एक खूब उमेद आयली आमकां, एक उत्सव आयलो. आनी ह्या कॅम्पेनिंगाक फाटल्या दिसांनी आमी खेड्या खेड्या गांवांनी पावले गोंयभर, आनी ज्या लोकांनी आमकां रिसीव केले, जो आमकां मोग दाखयलो, आनी तांचे बरोबर बसून जेन्ना आमी सकाळीं फुडें स्टार्ट करताले, 6-6:30 आमी स्टार्ट करताले, भायर सरताले आनी पावता परते म्हणसर बरी लेट जाताली. बट सकाळीं पावतकूच थोडे कडेन लोकांक तो प्रोग्राम पळयतालो येवपाचें आसा म्हण. खूब कडेन म्हाका दिसता आमचे MLA बाब एल्टनाक आनी म्हाका कित्याक सगळ्याक तो आसतालो, LOP जॉयन जातालो, आमकां कशें नस्तो दिवपाक ते रावताले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.